आज आम्ही सगळे काँग्रेस पक्षाचो फाउंडेशन डे मनोवपा खातीर जमल्या। MK शेखान तुमकां काँग्रेस पक्षाची स्थापना कित्या खातीर जाली, कोणे केली, कशे पद्दतीन मुखार ते चल्ली काँग्रेस पक्ष, देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें जालें, काँग्रेसीन कशें देशाक नेतृत्व दिलें ताजेर सुद्दां ताणें सांगलें। जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना लोक सगळे हांसताले, जग हांसतालें। जग कितें म्हणटालें, हो भारत स्वतंत्र जावन थोडो तेंप टिकतलो, वो टिकपाकच शकपाना, कारण ह्या देशात तरेतरेचे धर्माचे, जातीचे, भाशा उलोवपी लोक आसात। हो देश फुट्टलो, आज ना जाल्यार फाल्यां हो देश फुट्टलो अशें मजे पळोवपाचे सगळे जगातले बाकीची राष्ट्र चिंत्तालीं। आज स्वतंत्र जावन कितलीं वर्सां जालीं, भारत तश्या तसो उरलो, कणखर उरलो। जो कोणे भारताचेर आक्रमण करपाचे प्रयत्न केले ते आक्रमण मुळा सकट भारत देशान मोडून उडयलें आनी भारत ताठमानेन आज उबो रावलो। म्हणजे सगळे श्रेय हे काँग्रेस पक्षाच्या खंबीर नेतृत्वाक वता, खंबीर नेतृत्वाक वता। सामकी जी राष्ट्रां भारत फुट्टलो म्हणून स्वप्न पळयतालीं ती राष्ट्रां फुटली। आमी व्हडलीं व्हडलीं राष्ट्रां 3-3, 4-4 ल्हान ल्हान राष्ट्रांनी विभागून गेली, पूण भारत तशाचो तसो उरलो। आज खूब जाण येवन सांगतात की काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना, काँग्रेसी नेत्यांनी कांय केलें ना। आज तरेतरेचे लोकांचे हे करपाचो प्रयत्न करतात, पूण आज लोकांक पटपाक लागला की जो प्रोग्रेस काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीन ह्या देशांत केलो। म्हणजे हांवें सांगलें तेन्ना स्वतंत्र जालें तेन्ना परिस्थिती कितें आशिल्ली देशाची, सगळें इम्पोर्ट करचें पडटालें। तेन्ना अशें म्हणटाले की चांचणी पीन सुद्दां आमकां फॉरेनांतल्यान इम्पोर्ट करचें पडटा। एक्सपोर्ट करपाचें सोडच, तांदूळ, साकर, गंव हे सुद्दां इम्पोर्ट केले वताले। आज इतल्या वर्सां काँग्रेसीन ह्या देशांत राज्य केलें, आज अशी परिस्थिती आयली की प्रत्येक क्षेत्रांत भारताचें कॉन्ट्रिब्युशन हो देश विसरपाकच शकना। आनी म्हणूनच आज काँग्रेस पक्ष जेन्ना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता, म्हाका याद जाता की आतां खूब संस्था आसतात, त्यो संस्था आपलो फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करतात। कंपनीज आसतात, कंपनी आपलो फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करतात। त्या वेळाचेर कितें करतात, फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करप म्हणजे येवप, च्या पिवप आनी वचप न्ही, जाल्यार ते आपल्या गेल्ल्या वर्सांचे कारकिर्दीचो नियाळ घेतात। आज गोंयांत जर आमी हो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करतात, आमी गेल्ले 5 वर्सांचो नियाळ घेवपाची गरज आसा। नव्या निवडणुकीचें वारें सुरू जाल्लें आसा, त्या संदर्भानूय हो दीस इम्पॉर्टंट, कारण गोंयांत एक संदी BJPक मेळिल्ली 5 वर्सां। आयज गोंयचे लोक आसा ते एक्चुअली विटलेले आसात ह्या सरकाराक। सो ही बरी संदी आसा आमकां काँग्रेस पार्टीक, आमी परत येवपाक, लोकांचो आमी विश्वास फक्त जिखपाक जाय।